एक विचार सदाभशेन म्हज्या मनांत आयलो तो म्हळ्यार हे फॉरेनर्स जावं जाणटे जावं नेणटे कसलोच विचार करिनासतना बिनधास्त भोंवतात. हें आश्चर्य म्हाका सदांच दिसता. आनी हांव विचारतां हे लायफाक कशें घेता आसतले काय. लायफ तांच्या खातीर कितें काय. आमीच जंय इतले लागीं आसून पावनात ते हांगा येवन बिनधास्त आमचे परस चड भोंवतात न्हय. ते कशें मॅनेज करतात काय. खरीच तांची तोखणाय करपासारखी. आपल्याच लायफान ते मस्त आसतात. आमी तशेंच करत जाल्यार, लायफ मातशें लागच्यान पळयत जाल्यार, आयुश्याचो आस्वाद घेवपाक वेगळ्या तरेन शिकत जाल्यार, आतां खरोच म्हजो मूड जाल्लो बरी च्या आनी फाती बिस्कीट खावपाचो. वा, ह्या वातावरणांत आनीक कितें जाय आशिल्लें. ऑसम. तुका सांगता, हांगासर क्लायमेट इतलें सुंदर आसा. सुपर कूल वेदर. हांगा टेम्परेचर म्हाका दिसता सामको कमी आसतलो, कारण हांगासर हांव कुडकुडटा. आनी म्हज्या सारक्या गोंयकाराक ह्या टायमार च्या आनी जर टोस्ट मेळत न्हय, नथींग लायक इट. सद्या हांव स्वप्नगंधा हांगासर ह्या कॅफेटेरियान बसलां आनी थंयच्यान पयस एक सुंदरसो धबधबो म्हाका दिश्टी पडटा. तो पळयता. तुका पळोवपाक जाय? राव, च्या सोंपयता आनी मागीर पळोवया. तुका सांगिल्लें जन्नत दाखयता म्हणून हांव. पळय हा, तुका जन्नत दाखयता. येस, खंय जा, सेम सेम. या. तुवें केन्ना स्वताक प्रश्न विचारला, स्वर्ग म्हळ्यार तुजे खातीर कितें तें? म्हज्या खातीर तूं विचारशीत जाल्यार हें जें आतां तूं पळयता तो स्वर्ग. पळय, एकटक नजर लावन पळय, फील कर आनी म्हाका सांग, तुका स्वर्ग दिसलो काय ना? मागीर तूं कित्याक फुडलो विचार करता? आतांच अणभव घे हाजो. स्वर्गान वचपाक मेळटलें हाची वाट पळयत बसूं नाका. सगळेच लिचीस म्हळे काय आंग काडटात. हांवें थारायल्लें, म्हाका जर लागीं मेळ्ळी जाल्यार हांव खेळ करतलों म्हण. आनी ती जंय हांव रावपाक आशिल्लो थंयच आशिल्ली. ही दिवं पळयल्या? हांव तुका म्हणटालो ती लीच पळय, ही तिका म्हजो वास येता आनी ते म्हज्या वाटेन डायरेक्ट जाता. जर हांव असो आयलो जाल्यार ती वास घेतले तशी येतली. लोकां खातीर तो भंय, पूण म्हज्या खातीर तें खेळणें आशिल्लें. बरोच वेळ हांव खेळत बसलों. वायल्डरनेस्ट हांगासर सकल्या गांवचे लोकल्स खूब आपले टॅलंट दाखयतना दिसले. थंय आशिल्ल्या रांदण हांगासर सांजवेळार पळयलें एका वाटेन मेहंदी घालप प्रोग्राम चलतालो, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन रातची जेवणाची तयारी चलताली. शेफ रांदचे कडेन मेनू ठरयतालो, जाल्यार भितर हांवें पळयलें फोक डान्स करपी थंयच्यो लोकल बायलो तयार जाताल्यो. म्हजो कांय खिणानंतर थंयच्यान भायर सरपाचो टायम आशिल्लो. सांजवेळार थंय खूब हालचाली जातना दिसल्यो.
रांदचे कुडींत शेफ हांव वतना म्हाका कितें दावत दितलो हें जाणून घेवपाक हांव भितर सरलों. कारण फोक डान्स आनी मागीर जेवण जातकच हांव जड पावलांनी मजा केल्ल्यो सगळ्यो यादी घट्ट बांदून घेवन वचपाचो आशिल्लो. परत एक फावट जरूर भेट दिवपाक येतलो हें ठरोवन. बरोबर आता 7 वरां जाल्या म्हज्या वॉचीर. हांव सद्या वायल्डरनेस्टान रांदण हांगासर आसा आनी कांय वेळान म्हणजे जवळ जवळ 7:30 सुमार हांगासर बरो एक प्रोग्राम जावपाचो आसा, फोक डान्स जावपाचे आसा. पूण अजून अर्दवर आसा, ताका लागून हांव सद्या हांगासर रांदण म्हणजे किचनान आयलां आनी शेफा कडेन हांगासर कितें शिजता हें आमी जाणून घेवया. आज रातचो मेनू कितें आसा हें पळोवया. यो हांगासर पळय. हांगा पळयत जाल्यार हांगा बटाट ताणें कापून दवरल्यात आनी हांगा कितें तरी आसा. एक कसलें फीश तें जाणून घेवया. आज कितें हांगासर शिजतलें, सगळें आमकां कितें खावपाक मेळटलें हें पळोवया. बाब, तुजें नांव कितें? रमाकांत. रमाकांत, तूं हांगचो मेन चीफ शेफ न्ही. आज कितें आसतलें हांगा? नुस्तें, किंगफीश फ्राय, बटाट्याची भाजी. वा, किंगफीश फ्राय आनी कितें आसा भितर हांगा? आनी मसाला धाडला किंगफिशाक मॅरिनेट करून ठेवल्या. आनी रवा फ्राय आसतलें. अच्छा, आनी कितें आसतलें मेनू? आनी चिकन मसाला आनी शेपू भाजी आसतली, उसळ आसतली, दाळ आनी हेजी वांयग्याची भाजी. म्हणजे आज भरपूर मेनू आसा तर. रूच आयली तोंडाक. म्हाका सांग, तुमी आतां कशें ठरयता? हे प्रत्येक दिसा तुमचो एक वेगळो मेनू आसता? पण हांगा येवपी चडशे खावपी लोक आसता ते चडशे शाकाहारीच आसता, म्हणजे व्हेजिटेरियन आसता. हय, कारण हांवें सर हांगा मेनू सुद्दां पळयल्या ते सादारण 70% तरी म्हाका दिसता व्हेजूच आसता न्ही. आनी थोडेशेच कितें तरी जे नॉन व्हेज आसतात ते सुद्दां बरे रुचीक आसता अशें हांवें आयकलां. कारण हांव व्हेजिटेरियन आशिल्ल्या कारणान हांवें चडशे व्हेजूच ट्राय केले. सकाळचो ब्रेकफास्ट सादारण 11 पर्यंत सोंपता आसतलो न्ही. टायमींग कितें आसता? टायमींग आमी 7:30 उठता आनी ते ब्रेकफास्ट 11. मागीर आमी मदीं मदीं हेजी लंचाची तयारी करता आनी 1:30 लंच. आनी मागीर रातचे डिनर कितल्यांक? 4:00 कॉमेंट्स करता. 4:00 काम करपाक सुरू करता आनी सोंपता सादारण 11:30-12 आसता. आनी तुमकां सगळे हायजिनाचो विचार करून करचे पडटा सदां. अजून बरोच वेळ आसा. शेफाक आपलें काम करून आमी डिस्टर्ब करूं नये. आतां आमी फुडें पळोवया. फोक डान्स सुरू जातले थोड्या वेळान. तो फोक डान्स म्हणजे कितें आनी कसल्या प्रकारचे हांगा नृत्य आसता तें पळोवया. चल या. Good evening for one and all who are present a beautiful evening to see the beautiful program which is known as the folk dance. Today we have group of women from the Cholla village and they are going to perform the dance which is known as the Fogdi. So this dance will be performed during the festival time like Ganesh Chaturthi, Dashera in nearby places like Goa, Maharashtra and Karnataka. मजा आयली नाही? आता वेळ झाला चल पासे या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा, वायल्डरनेस नेचर रिसॉर्ट खंयच्या घाटान वचत जाल्यार वाटेर लागता? प्रश्न परतून एक फावट. वायल्डरनेस नेचर रिसॉर्ट खंयच्या घाटान वचत जाल्यार वाटेर लागता? तुजी 2 ऑप्शन्स जावन आसात. ऑप्शन ए चोरला घाट काय ऑप्शन बी करमल घाट. उखल तो गेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा. आणि फाटल्या एपिसोडाचो विनर जावन आसा संदीप कुडतरकर फ्रॉम पारोडा.